Argan tuka sumian Gesù, hoglap tuka sumian Gesù. Gesù Cristo de moga chabo bernino, he misa chambolidana ko songo zainatlia pides tangatere. Anta shensu corona nimti, jagawan misa nanda gawanta wargawanta, त्या परचे खातीर हांव हें भेटोवन दितां आनी कोरोनाच्या ह्या म्हारेकार पिडेंतले देव आमकां आमच्या कुटुंबाक राखून दी. तुमच्या सगळ्यांच्यो गरजो आनी त्या सांबाळून हे मिसाचें बलिदान भलायके खातीर हांव भेटयतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. देवा समोर रावोंक आमी कोणी योग्य न्हय, फावो न्हय. जाल्यार आमची अस्कत काय देव भोगसून ताच्या मोगान आमकां तो आशिर्वादीत करता. आमकां ताणें दिल्लें श्रेष्ठ आशीर्वाद जावन आसा आमचो जीव. आज मनीस उस्वासा खातीर कश्ट ते आसा, आमकां कळीत आसा. हे कोरोना म्हणल्यार बॅक्टेरिया कशें भितर वतना लंग्स अटॅक करता आनी उस्वास काडूंक सोडिना. आमची पदकाय आमकां बावरतोसो उस्वास काडूंक सोडिना. तर आज देवा मुखार आमची पदकां अस्कत काय वळखोवया आनी बुडवून देवाचो मोग आमचो करून घेवया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदां संवकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां मोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळकर, सोमिया काकूळकर, क्रिस्ता काकूळकर, क्रिस्ता काकूळकर, सोमिया काकूळकर, सोमिया काकूळकर. महिमा देवा कोण सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका दिन वाजताव. तुज्या तोर वैभवां पासून आमी तुका वाकणताव. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा, देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काडताय. आमची काकूळकर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती. देवाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे तावन उपसतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव
तुझे सगळे पवित्र तुझेपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. पयलें वाचप जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा, तुवें म्हाका भुलयलोय आनी हांव तुका भुल्लो. तूं म्हजे प्रास बळिश्ट देखून तुवें म्हजेर जैत वेलें. हांव दिसभर केन्न्याचो माल जाला. हर एकलो म्हजो केबडायो करता. हर एक फावटी हांव उलयतना हांवें बोबाट मारून म्हणूंक जाय जुलूम आनी नास. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका दिसभर अपमानाचें आनी केन्न्याचें कारण जालां. हांव तसो उगडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना अशें हांव म्हणटो. पूण म्हज्या काळजांत एक जळटो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रेगला. ताका दमोवंक प्रयत्न करून हांव थकलां. म्हज्यान हें सोसूंक जायना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या तुका म्हजो आत्मो ताणेता. देवा तूंच म्हजो देव. तुज्या दर्शनाक हांव अत्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणेता. उदक नातलेले सुखे धरणी बरी म्हजी कूड तुका लालेता. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दीस उबारतां. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेतां. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवा प्रास श्रेश्ठ. म्हजे वोंट तुजी महिमा वर्णितात. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. सगळ्या म्हज्या जिणेंत हांव तुका वाखाणटलों. तुजें नांव काडन हात जोडटलों. परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो ददोशी जातलो. संतोशाच्या ताळ्यान म्हजें वोंट तुका वंदितलें. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. कित्याक तूं म्हजो सदांचो कुमोकदार. तुज्या पाकाट्यांचे सवळे काल हांव संतोसतां. म्हजो आत्मो तुका तेंगून रावता. तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळन धरता. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. दुसरें वाचप सान पावलान रोमाघराक बरयल्ल्या पत्रांतलें. भावानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळटीचो उगडास काडना हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिसय. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बोतलाक तुमची मोना नवी जावन तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावन तवळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतेल्यात. आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तोचो बापू तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडू. अशें कसल्या बरवशार तुमकां पयल्यान म्हणू तुमी समजतेल्या. हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळतावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हणून आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. थंय मलगाड्या, शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकाच्या हातांत आपणा जायते सोसूंक आसतले. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवांत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदुआ पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव तें निर्मिना जावं. सुम्या तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेस्तावंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुंवून म्हणूंक लागलो, म्हजे सरशिल्लो पयस सर. सैताना, म्हज्या वाटेर अडकळटा तो फातर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी. आपलो कुरीस उखलून घेवं दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. पूण जो कोण म्हजे पासो आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलो सुमण्या तर हातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव पाटी घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवी येता? मनशा पोतो आपल्या बापाच्या महिमेन आपल्या दुतां सवें येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगळा तुका सुमिया जेजू. एक गडीभर आमी मागया. तुझ्या देण्यानी आमकां बोळवण कर. तुझ्या देण्यानी आमकां बोळवण कर. सैतानाचे सत्य जैत जोडू तुझ्या सक्तीन बोर. सैतानाचे सत्य जैत जोडू तुझ्या सक्तीन बोर. म्हज्या भावा भयणीनो, आयची तिनी वाचपां आमकां एक संदेश दितात जेजूचो पाटलाव करूंक. जेजूचो पाटलाव करतना पुरो आमकां उलोवपाचेंच एक हांतुर्ण मेळटा म्हणून न्हय. तातूंत कांटे कुंटे आसात, तातूंत थोडे संवसारांत जावचे कश्टाचे अनुभोगी आसात म्हणलो संदेशी आमकां हांगा लागता. पूण आमी दृढ मोनान, दृढ काळजान आनी खऱ्या भावार्थान बुरवोसो दवरून क्रिस्ताचो आमी पाटलाव करीत जाय. आनी तिनी वाचपा नियाळची जाल्यार पयल्या वाचपाक हांव येता. पयल्या वाचप जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या वाचप. तुमी पळयतात साबार प्रवादी पोरण्या सोल्ल्यांत इजाइया, जेरेमिया, ओसेया, एजेकिएल, आमोसो हे साबार मोइजे साबार जण प्रवादी आसले. तातूंत एक विशिष्ट स्थान आनी विशेष स्थान ह्या जेरेमियाक आसा. जेरेमियाक आवयच्या गर्भांत आसतनाच देवान विंचून काडलो. चडावत वडदीच्या वेळार आमी पयल्या वाचप जेरेमियाचें आपोवण्या विशयांत वाचता. आनी हांगा जेरेमिया ताजो शीण उसारता. कित्याक शीण उसारता गे म्हळ्यार एक प्रवादी आमकां मनाक संतोश जावचें सांगून बसना. एक प्रवादी खंडन करता. एक प्रवादी देवाची सत्ता उगडापी करता. ती सत्ता थोडे फुडें कोडू जावंक पुरो आनी आमी आमची वायट साल सांडिजय जावंक पुरो. तोड सत सांगल्या व्यक्तीक पातोर उडयतात, केण्यांक तो कारण जाता. तशेंच तसोच अनुभव जालो ह्या जेरेमियाक. ते दिसाच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुलयलोय आनी हांव तुका बुल्लो. कित्याक तुवें म्हाका बुलयलोय आनी हांव तुका बुल्लो. तूं म्हजे प्रास बळिश्ट देखून
तुवें म्हजेर जैत वेलें. तो सांगता पळय, आमकां देवाचेर जैत व्हरूंक खंडिती जावंकशें ना. तुवें म्हाका उलयलो वय, हांव तुका बोल्लो, तूं म्हजे प्रास बळिश्ट देखून तुवें म्हजेर जैत वेलें. हांव दिसभर केन्न्याचो माल जालां. हर एकलो म्हजो केबडायो करता. हर एक पावटी हांव उलयतना हांवें बोबाट मारून म्हणूंक जाय, जुलूम आनी नास. म्हज्या भाव भयणीनो, सबार प्रवादी रायांक ह्या यासाकांक काणाक कुशीकोरचो संदेश दिताले. तुम्ही पळयल्यार बायबलांत एक प्रवादी जेरेमियाक चॅलेंज करता, पूण त्या प्रवाद्यान सांगले बरी जायना, जेरेमियान सांगले बरी जाता. कित्याक तो जेरेमियाच्या कांदा वयलें रुकाडाचें जू तो मोडता आनी ताजे उपरांत देव सांगता, वसू आतां लोकडाचें जू घेवन वच, ताका मोडूंक जायना. म्हणजे तो लोकांच्या कानाक आनी तेंच्या यासाकांक पसंद जावचो संदेश दिवंक पळयतलो तितलोसो. पूण जेरेमिया म्हणटा, हांवें बोबाट मारून म्हणूंक जाय, जुलूम आनी नास. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका दिसभर अपमानाचें आनी केन्न्याचें कारण जालां. तुजें उतर हांव परगट करता देखून हांव कितें जालां, केन्न्या कारण जालां. सक्कड म्हाका कितें म्हणटात, केणटात. सक्कड म्हाका अपमान करतात. दे ह्युमिलिएट मी, दे टॉन्ट मी. पण जेजू देवाचे भाव भयणीनो, आमकां असो अनुभव जाता. आमी केन्न्याच्या कारण जाता. थोडे फावटी आमच्यो केबडायो करतात. थोडे फावटी आमकां कितें करतात, आमच्या विशयांत नाका जाल्लें उलयतात. आनी हें आमी जेरेमियांतल्यान शिकूंक जाय. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका दिसभर अपमानाचें आनी केन्न्याचें कारण जालां. हांव परगट करतां सताचो उजवाड, पूण म्हाका केन्न्या कारण जालां. हांव ताचो उगडास करचो ना, ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना अशें हांव म्हणटो. हांव आनी उलोवचो ना अशें हांव म्हणटो. म्हजें वोकेशन, म्हजें आपोवणें हांव रावयता म्हणटो. पूण म्हज्या काळजान एक जळटो उजो पेटलासो दिसता. तो उजो क्रिस्ताच्या देवाच्या मोगाचो, तो उजो पवित्र आत्म्याचो, तो उजो देवाच्या उतराची सकत. आनी वस्तू जेरेमिया प्रवादी 20 आनी 9 स्वरान तो सांगता, देवाचें उतर एक कितें सारकें, हातोड्या सारकें. देवाचें उतर हातोड्या सारकें, देवाचें उतर उज्या सारकें. आनी एक जळटो उजो पेटलो असो. देयर इज अ फायर इनसायड मी. म्हज्या हाडांनी रिगला, ताका दमोवंक प्रयत्न करूंक हांव तकलां. म्हज्यान हें सोसूंक जायना. आय कॅन नॉट बेर इट. म्हज्या भाव भयणीनो, ताचे आटे विटे तो देवा मुखार दवरता, पूण परत तो देवाच्या सत्तेन बडवोन जाता आनी देव ताका जबाब दिता. तो तुजें मिसाव करता. क्रिस्ती कुटुंबांत, क्रिस्ती याजाक जावन या रिलिजियस जावन, कुटुंबाच्या आवय बापूय वडिलां जावन, पती पत्नीन जावन आमकां असो अनुभव जाता. आमी देवाचो मोग करी जाय, क्रिस्ताचो पाटलाव करी जाय, पवित्रतेचें जिवन आमी जिये जाय. हाचे अंतर्गीत आमी आयकलें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो थानेता. माय सोल थर्स्ट फॉर यू. किर्तन 62. आनी ते सांगता, देवसू म्हजो आसरो, ताचें दर्शन म्हाका वत्रेगून आसा. म्हज्या सगळ्या जिणेंत हांव ताका वाखणतलो. कित्याक सदांच तो म्हाका कुमोगदार, ताचे सावळे काल हांव आसतलो आनी ताजो आत्मो तेंपून हांव रावतलो आनी ताजो उजवो हात म्हाका सांबाळून धरता. कित्याक देव आमचो सांबाळणार आनी देव आमचो रचणार, तोसू आमचो पोसणार म्हणलें सत ह्या अंतर्गीत आमकां शिकयता. अशें दुसरें वाचप आमी नियाळचें जाल्यार सा पावलून रोमाकारा बरयलें पत्र. आमी कशें जिये जाय म्हूण सा पावल आमकां सांगता. भावानो, देवान आमच्या वयर दाखयलेल्या ओड काकुळतीचो उगडास काडना. पळया, देवान आमच्या वयर काकुळत दाखयल्या. वी आर अलाइव टुडे. इट इज बिकॉज ऑफ द मर्सीफुल लव ऑफ गॉड. देवाचो काकुळती भरीत मोगा वरवीं आज आमी जिवंत आसा. त्या खातीर आमच्या वयर दाखयलेल्या ओड काकुळतीचो उगडास काड. हांव तुमच्या लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी जाय. तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी जाय. तुमी तुमकांच कोणाक समर्पण दी जाय? देवाक समर्पण दी जाय. कोणाकी न्ही, दुसऱ्या कोणाकी न्ही, देवाक. सरेंडर युअरसेल्फ टू गॉड. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. पण देवाक समर्पणचें म्हळ्यार कितें?
आमी कुटुंबां मागणें करचें, वैयक्तीक मागणें करचें, देवाचें उतर वाचचें, साक्रामेंतान जियोवचें, उपादेसा प्रमाणे जियोवचें, देवाक समर्पून दिवचें. ताच्या वाटांनी ताच्या मेटांनी आमी सोमकोवचें आनी ताचे संगी आमी जियोवचें. हेंच आत्मीक बलिदान आमचें. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. पण ह्या संवसाराची साल वायट वडण्यो, वायट संवयो, वायटाक तुमी बली जाय नाकात. थोडी संवसाराच्याच सालींत आसात, देवा सांगाता नांत, नास्तीक जावन आसात आनी आपूण देवा पातयेना म्हूण सांगचो भोक आसा. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी तसल्या खातीर मागोवंक आसा. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवीं जावं, रिनीव युअरसेल्फ, तुमचें जिवीत तुमी नवें करात. तुमच्या जिणयेचें स्वरुपांतर जावन तवळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हूण सोदून काडून पावतल्यात. आमी ह्या संवसारांत देवाच्या कुशे प्रमाणे चलत जायी. जो संवांजेल 6व्या वरांत जेजू सांगता देवाक मेसवून जियोवचें म्हळ्यार कितें? देवाची कुशी करचें. आनी जेजू म्हणटा, बापा म्हजी कुशी न्ही, तुजी कुशी. मोरी देवाच्या कुशेक कालती मान घालता. तर आज आमी तोळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हूण सोदून काडून पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. वय म्हज्या भाव भयणीनो, देवाक खंयचें बरें, देवाक खंयचें मानता आनी तसलें संपूर्ण म्हणून समजून घेतल्यात. तर आज आमकां वाचपां खंयचें बरें, खंयचें देवाक मानता तें आमकां दाखयता. आनी आयच्या वांजेलाचें वाचपी आमी नियाळया. आयचें वांजेलाचें वाचप आमकां सांगता जेजू हांगा 2 विशय आसात. एक जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां पळोवणें. पयल्या सुवातेर जेजू तांकां आपल्या मरणा विशयान सांगता. तो वळटावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिष्यांक सांगूंक लागलो. जेरुसलेमाक वेचें म्हळ्यार डेंजर जाग्याक वेचें, डेंजर झोनाक वेचें. कित्याक डेंजर झोनाक वेचें? थंय मलगाड्यांक, शास्त्र्यांक आनी प्रधान याजकाच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आसतलें. ताणें जायते सोसूंक आसा. आपूण मरण पावतलो, पळया जायते सोसूंक आसा, कश्ट आसा, मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवांत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. पळय तो शिष्यांक स्पश्ट कळीत करता. ही येवजण देवाची आनी ही येवजण म्हज्या जिवितांत देवान दिल्ली. तेदुआं पेद्रू ताका कुशी नाको न्हू, बेस्तायता. देव ते निर्भिना जावं सोम्या तुका केदीस घडचें नाका, तुका तें केदीस घडचें नाका. सिमोनचो आलोचन दुसऱ्यो जावन आसूं त्यो. त्या खातीर तितल्यार जेजू पेद्रू थंय गुवोन म्हणा लागलो, म्हज्या सरशिलो पयसर, म्हज्या सरशिलो पयसर. सैताना म्हज्या वाटेर अडकळटा तो फातोर तूं, म्हज्या वाटेर अडकळटा तो फातोर. ही तुजी येवजण तुजी न्ही, तो सैतान उलयता. कित्याक आयका, देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. आमी देवान चिंतचे बरी चिंती जाय. देवाचें उतर आमकां देवान चिंतचे बरी चिंतूंक सकत दिता, न्ही आमी मनशान चिंतले बरी चिंतून आसचें. मुखारसून जेजू उपरांत तो आपल्या शिष्यांक म्हणालो, ताच्या शिष्यांक आनी आमकां आज तो सांगते आसा, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा, पळया पयलें पाटलाव करूंक खोशी आसा जाय. खुशी नासतना आमी पाटलाव करूंक जायना. तर आपणाकच तो इन्कार करून दी, आपलो कोरी सुकून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. 3 विशय हांगा. आपणाकच इन्कार करून दी आनी आपलो कोरी सुकून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. इन्कार म्हळ्यार म्हज्यो आशा, म्हज्यो ओडण्यो, म्हजें म्हणल्यार आमी इन्कार करूंक आसा. लेट हिम डिनायल जावं पर म्हणजे आळसाय हांवें सोडूं जाय, सुडसुडाय हांवें जाय सय. ताणें ताका इन्कार करूंक आसा. सबार वस्तू राटावळ्यो संवसाराच्यो इन्कार करूंक आसा आनी क्रिस्ताच्या फाटल्यान समकोवंक आसा पवित्रपणांत. दुसरें, कुरी सुकून घेवन दी. टेक अप युअर क्रॉस, तुजो कुरी सुकून घे आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. कुरीस आमकां सबारांक व्हडलो कुरीस जेजून घेतला, पूण ह्या संवसारांत कश्ट आसात ते घेवन आमी कोणाच्या फाटल्यान न्ही, जेजूच्या फाटल्यान वचूं जाय. आमच्या जिवितांत कश्ट येतना आमी वायटाच्या फाटल्यान गेल्यार आमी नाश जाता, जेजूच्या फाटल्यान आमी जैतेवन जाता. तेच जेजू सांगता, जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हज्या पासून आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाळकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जगलो सुमण्या, तर हातूंत ताका कितें फायदो?
वा आपलो जीव पाटी घेवंक मनशान दुसरें कितें दिली येतात. मनशाकूच आपल्या बापाच्या महिमेत आपल्या दुतासवे येतलो आणि त्यावेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्याप्रमाणे प्रतिफळ दितलो. पुढे मनशान आपलो जीव होबडावन सगळो संसारच जोडलो म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो. हें उतर इग्नेशियस लॉयोलान सान फ्रांसीस सावेराक सांगलें आनी तरणाटो फ्रांसीस सावेर संवसारान ग्रेस्त जावन भायर सरलो. जाणू हांवें ग्रेस्त जावन भायर सरलो क्रिस्ताचो पाटलावदारी जालो. मगचे भाव भयणीनो क्रिस्ताचे पाटलावदारी जावचे एक भाग. जर तर तुमकां तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या युवकांक खंयच्या प्रायरी ते येत जाल्यार ना म्हणनाका क्रिस्ताचो तुमी पाटलाव करा. आतां विविध नमनेन आमचे विसाव करूंक आमकां देव अवकाश दिता. आमच्या कुटुंबा जिवितांत आज कॅरिझमॅटीक संचलन आसात, आमकां बांगडे पंगड आसात, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आसात. आमच्या बिरगस कुटुंबाचे संघ संस्थे हाजे द्वारे आमी बरें करूंक जेजूचो खरो पाटलाव खरें पाटलावदारी म्हणून आमकां दाखोवंक एक बरो अवकाश आमकां मेळटा. जरी आयची वाचपां आमकां आशिर्वाद करूं आनी आयच्या उद्गारान सांगल्या बरी आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगाडूं. अशें कसल्या भरवशाक तुमकां आपयल्यान म्हणून तुमी समजत येल्यात. पळयात अंतस्करणाचे दोळे बैल्या दोळ्यांनी आमी बैल्यान मात पळयता. अंतस्करणाच्या दोळ्यान आत्मीक रिती पळोवंक साद आसा. त्या अंतस्करणाच्या दोळ्यान म्हणजे भावार्थान आज आमी योकरिस्तांत भाग घेता. आमची पिडा शिडा तो गुण करता. आमकां अंतर बंद तो राखता. आमी उरास दवरया आज थोडी हांतुळणार आसूं पुरो, थोडी मरणाच्या तणीर आसूं पुरो भियेनाकात, थोडी आयसीयूंत व्हेंटिलेटरार आसूं पुरो, थोडी जावं पुरो कस्टोन आसा जावं पुरो, थोडी अपांग या बुद्धिमंदी जावन आसात जावं पुरो भियेनाकात. कोरोना पॉझिटिव्ह जावन तुमी चिकित्सा घेतात जावं पुरो भियेनाकात. आज आस्पत्रेक बसूंक थोड्यांक भें दिसता, पिडा शिडा येता भें दिसता, भियेनाकात. आमी आमकांच जेजू समर्पून दिया. मरणाक शेर जैतेवन जाल्लो जेजू पुनर्जीवन क्रिस्त तुमकां आशिर्वादीत करून दी म्हणून हांव मागता. तर एक घडी भर मागया. सर्वेस्वर बापा गणित कवपुडदारा तुका अर्घ आनी होगळाप दिता. आज ही तिनी वाचपाचो आशिर्वाद देवाच्या उतराचो आशिर्वाद ह्या पर्जेचेर देवन येवन दी. आमच्या शिरांच्या राडांचे रक्त काणाखाणांचेर तुजे आशिर्वाद तुजी ह्या पवित्र उतराची सकत वाडोवन दी. सरंकर बंद अडकल्या तूं तांकां राख. कुडीची मतीची तांकां भलायकी तूं फावो कर. ह्या वाचपाच्या आदारान कदाळा तुज्या धर्मदूतांनी सुवाता प्रगट केली. जे कितें तांणी बांदले तुवें बांदले, ते सोडयले तुवें सोडयले आनी सुवार्ता ती विस्मितांनी कुणांनी तुवें थंय रुता केली. तर आज इस्त सुवार्ता आशिर्वाद बेसांव पेकोवन हाडून दी. चड पिडा शिडा पयस करून दी. जेजूच्या नांवान संवसारांत असल्या 750 करोड लोकांक जैत मेळोवन दी. गांवांत परगांवांत जे मिसी कोण भेटयतात तांचे वयर विशेष आशिर्वाद देवन येवन दी. Touch them, Lord. Anoint them, Lord. Heal them, Lord. Bless them, Lord. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत. जेजू उतरान तुमकां भलायकी. जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसळणी आमी करूया. एकाच देवाक सतमानता सर पदवेदार बाप तो स्वर्गानी पृथ्वीमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचना आनी येता सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता. देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातावन जल्मला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड. खऱ्या देवातावन उपसल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्मला ताका रोसूंक ना. बापाच्या सुसैमाचो ताच्या वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासतो आनी आमच्या सोडवणे पासतो सर्गांतावन तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवकार मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासतो पोन्स पिलाताकाल ताका कुरसार मारलो. ताणें कसमरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवटो आसचो ना. आनी पवित्रत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्प नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभादेव वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापल्ल्या सभेक सतमानता. पातकांच्या मोक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हणून मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्यो गरजो देवा समोर आतां आमी दवरया.
जेजूच्या नावान आमी प्रार्थुया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पापा साहेबा खातीर आमी मागया तांकां बरी बोड भलायकी देव फावो करूं दी, जाणवायन बरों दी. सर्व आमच्या गोवड्यां खातीर, याजाक रिलिजियसां खातीर, आमच्या धार्मीक मुखेल्यां खातीर, विशेष बापांनी पवित्र सभा मुंदरून उरूंक मुखारून उरूंक जाय जाल्ले बोड जाणवाय भावार्थ बुरवोसो तांकां सदांकाल लाभूं दी म्हणून आमी मागया. बापा आमचें मागणें आयक. आमी मागया ह्या सगळ्या संवसारार विस्तारल्या ही पिडा कोविड-19 कोरोना व्हायरस. ह्या कोरोनाक जाता तितले बेगी एक वॅक्सिनेशन सोदून काडच्या खातीर आनी सक्सेस यशस्वी जावच्या खातीर आनी ह्या कोविडान पॉझिटिव्ह जाल्ली बेगीनच ती नेगेटिव्ह जावन भलायके फाटी येवच्या खातीर कोविडा बरी जायनातले बरी आमच्या लोकांक सगळ्या संवसारांत प्रोटेक्शन दी आनी हाच्या खातीर वावुरच्या वैजांचेर, नर्सांचेर, राजकारबारांचेर, फुडाऱ्यांचेर आशिर्वाद घाल. अशें ह्या मारेकार कर्गांतले तूं आमकां राखून दवर म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमी मागतांव सर शेतकारां खातीर. आज थोड्या गांवांत सडीत पावस येवन आवर आयला, रावून घरांत लोक कश्टोन आसा. तांचेर तुजी दया देवन येवं दी. पावस नातल्या कडेन, उदक नातल्या कडेन तांकां बरें उदक पावस तूं फावो कर. आनी शेतकारांनी कितें वोंपलां तांदूळ तांकां आशिर्वाद जावं दी. तांचो दिसपडटो ग्रास जोडूंक कामगार लोकांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. विशेष बापा निराश्रित, निर्गतिका, अनाथ, विधवे, विधुरां तांचे सगळ्यांचे तुजें आशिर्वाद देवन येवं दी. बापा आमचें मागणें आयक. आमी मागया विशेष बापान मारणांतीक पिडेंत आसली जावं पुरो कुडीचे भितर कसलीय पिडा आसा ती सगळ आमी समर्पण दिया. मारणांतीक व्हायरस आमच्या गांव सोडून वचून दी. म्हणजे कूड आत्म मोतो अभिषेक जावं दी. आमच्या सगळ्या संवसारांत आजच्या आस्पात्र्यांचेर ह्या दिसांनी आस्पात्र्यांत ती जागो ना त्या वैजांचेर, नर्सांचेर, भलायकेच्या कार्यकर्त्यांचेर आशिर्वाद देवन येवं दी. पिडे शिडेन थोडोसो लोक आनी कसलीय मारेकार पिडा जावं दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ती गूण जावं दी म्हणून आमी प्रार्थितांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमी कुटुंबा खातीर मागता. पोती पोतिणीचेर तुजें आशिर्वाद. भुरग्याचे देणे नासलेल्या भुरग्यांचे देणे, काजारा सैरिक्यो मेळनातल्या युवक युवती बऱ्यो सैरिक्यो तांकां लाभून दिता. कुटुंबांत अशें वडिलांक मान गौरव दिवंक कुटुंबांत कुरपा मेळोवंक दी. आनी वडिलां, अंतुळ्ळार आसचीं वडिलां, व्हीलचॅरार आसचीं वडिलां तांच्या सगळ्यांचेर आशिर्वाद देवन येवं दी. ह्या वडिलांची जतन घेवच्यांचेर आशिर्वाद देवन येवं दी. विशेष बापान हांव मागतां युवक युवती खातीर तांणी जिणेंत निराशाय नासतना, जीवघाताची चिंता करनासतना तांणी कितें आशेलां जावं पुरो गांवांत परगांवांत वावर करते आसात. सबार जाणांची कामां गेल्यांत, सबार जाणांक सांबाळ अर्दो जाला आनी सांबाळ ना तांचेर आशिर्वाद घाल. सर टिचरांचेर, प्रोफेसरांचेर, इस्कॉलांत शिकच्या भुरग्यांचेर इस्कॉलां बेगीन सरांव जावंक ह्या मारेकार पिडेंत तावन सुटका जोडूंक आमकां तूं कृपा दी. तशेंच आमी मागतां आस्पत्रेंत, तशेंच जैलांताच्या कैद्यांक परिवर्तन, अपराध्यांक परिवर्तन, निरपराध्यांक सुटका, वकिलांचेर आनी न्यायमुर्तींचेर तुजें आशिर्वाद देवन येवं दी. सोजेरांचेर आनी पुलिसांचेर अशें सकड एका मनान एका काळजान समाधानाचें जिवन जियोंक मतांतलेपणां तावन आमच्या कुटुंबांत तूं राख, आमचे समुदाय तूं राख. तशेंच भयोत्पादनां तावन गांवांक तूं राख म्हूण आमी मागतांव. आयक आमचें प्रार्थना येसुया. बापा आमचें मागणें आयक. एक घडीभर आमच्या खासकी सावा खातीर मागया. सर्वेस पर बापा गणित कुळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाकाणी दिता. आज तुजे मुखार आमी दवरली त्या सामान तुज्या बेसावांनी बोदली. जे कितें आमचें थंय उणें आसा तें तूं भरती करली. आमी तुज्या मुखार उसारल्यो आनी उसारूंक जायनातल्यो गरजोय ताका फावो जावा फावो कर. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो गुंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत असो गुंडो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. देवाचो पूत आमच्या मनशा सैमाचो बगीदार जावन पावलो. तशेंच ह्या उदकाच्या आनी दाका वायनाच्या कुण्या वरवीं आमी ताच्या देव सैमांत वांटो घेवंक फावो.
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखोवचो वायन आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवाड जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय, ससनाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्पर देवा लानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवी सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडीर रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशीर्वाद आमच्या वयर देवू आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्ण आमकां फावो जाव. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवें थारायल्याय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी अखेरीची संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुज्या जन्माची आनी पदवेची दिसान दिसताना विस्मिता वाकाणू तुज्या रचनेचो तुवें मनशा कारभारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय 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 जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय 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 जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्वेच्या सत्तेंसर जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंती तावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बाबा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साधन्या पडून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुवीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची.
तेच बरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणें, तुम्ही सुबेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सुबेज मनशा पासत ते वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावळटोसो गोड पोरगो ठुया, तुझ्या पुरसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया. संवसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर. बाबा, आमचे सोडवणे पासून तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरण आसो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण आसो आनी सरकार सडणे आसो. आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर. आनी जेजूसुनें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवन अवकार मरयेच्या, तुज्या भगेवन धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुबेस्त भक्तां सांगता तुवें विसून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बाबा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मनयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवळ्या बाबा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टागातींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वनंद आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना आमी दीर्घ घेवन प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भागर आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार कापुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर दय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोडान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. समीचे शांती सदां काल तुमचे सवे आसो.
तुमचे सवे आसू. एकामेका शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताच्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या मिसळण्यावर आमकां सेवतेल्यांक सासणी जिवीत मेळ्ळो. सुमी जेजू ख्रिस्ता तुजे कूड हांव कुडांनी रगत हांव सेवूंक येता. ती म्हज्या चडती आनी केस ताडिना जावं, पूण तुज्या काकुळटीन म्हज्या आत्म्या तशेंच कुडी भलायकेनी वगत दिवं. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आत्मीक रुपी जेजूका सेवला. आमकां मिसा पासून जावंक ना पुरो, पूण आज आमच्या आत्मीक रितींनी आमी ह्या येवकारिस्तांत भाग घेतला आनी मागला. खंडिती जेजू आमकां हर एकल्याक आशिर्वाद करतलो. सर्वेस्पर बापा, तुज्या नांवान आज येवकारिस्त सेवंक तांकां भाग मेळोना जाल्यारय आत्मीक रुपी तूं तांच्या काळजांत खऱ्या आराधाक सतानांनी आत्म्यान आराधन करतले तें आराधन आज आमी केलां. ह्या येवकारिस्ताचे संपूर्ण आशिर्वाद तांकां ताच्या कुटुंबाक मेळोवन दी. पिडे शिडयता नंतर बनपस बंदड येता जेजूच्या सत्यवन बडवोन नांवान ताका सुटका लाभून दी. शांती करतात ती सुभागी. देव तांकां आपले भुरगे म्हणटलो. नीती पासून दोग दोणी सोंसतात ती सुभागी. सर्गीचें राज्य तांचें. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जाव आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची साखरी करूंक आमची उमेद सडत वचूं. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको. तो तुमकां मैपासान आनी काकुळटीन वागो. आमेन. दुलो बायेन तो तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शांती तुमकां दिव. आमेन. आनी सर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून येया. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचो व्हड उपकार. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार बरी आशिर्वाद दिव आमकां. भाग्यवान क्रिस्ताचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.